आमच्या बापान आमकां आपयला, आपल्या मोगान आमकां एकटायला. भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगीं. मुख्य भाव भयणीनो, देवाकार गांधीवन देवाचो उपकार भोवण मिसेचें बलिदान मोगान पवित्र तीन रचनावे आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. जेजू ख्रिस्ताची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भुरगीं जावन आसा उजवाडाची. उजवाड क्रिस्तच जावन आमच्या मदें देवलो आनी आमकां ताणें आपयलां ताच्या आवडत्या दिव्यांत आमी पाश्या जावच्याक. तो उजवाड आमी घेवन मुखार वेता आसतना आमच्या जिवनांत कितें चडून घडल्यार त्या उजवाडाच्या नदरेंत आमी मुखार सरूंक क्रिस्तस आमचो उजवाड. आनी त्या उजवाडाक आमी मान दिवन आज मिसेचें बलिदान संभ्रमता आसतना आमचें तें असलें उणेपण आमी वळखून घेवया. सोम्या सांगता एक जावया आनी आमची पातकां वळखून ह्या मिसांत वर्त्या रितीर आमी भागीदार जावया. हांव पातकी सपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सावकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनतिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या काकडूत कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर. क्रिस्ता काकडूत कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या काकडूत कोर. आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद सोखा. आमच्या देवा सर्गार आसा. आमी तुका नमन करताव. आमी तुका दिनवास दिता. तुझे महिमे परखंडिता. आनंद महिमा
महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गांत आनंद सोंगांत जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिखर काकडूत आमकां आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गांत आनंद सोंगांत महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक आजी देवा आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गांत आनंद सोंगांत आमेन 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 प्रार्थया सपितीच्या आणि मोगळा बापा तुवें आमकां तुज्या वर्त्या उजवाडाक आपयलाय खाळोका पाटकान तुज्या संगताची ओंजे वर्तें भाग आमकां पावो करून तुज्या कृपेन आमकां सदांच बळ आमी मागता आमच्या सुम्याद पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुज्या संग पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन अनभवार्थ्यांच्या गलिलेयांत लोकांन एक उजवाड देखलो. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पूर्वी ताणें जेबुलानाच्या प्रांताक आनी नफ्तालीच्या प्रांताक अकमान भोगूंक दिलो. पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट, जॉर्दाना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. काळोखांत चलतलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें कशें तांचें भाराचें झू, तांच्या खांदा वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. Serves por mozo uswar Tos mozo taro Serves por mozo uswar Tos mozo taro Serves por mozo uswar तोच मोजो तारो हेर कोणाक हांवें बियोंक जाय. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो कांबो हेर कोणाक हांवें कांपोंक जाय. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड
तोच म्हजो तारो. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागलें, आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक जाय. सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवं. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. इतलें हांवें खरेंच परवशान आसो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांवें भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक अत्रेगान राव. सर्वेस्पर म्हजो तारो, तोच म्हजो उजवाड. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मोदें फुटी सोंपोवन एकमतान तुमी उलोवचे. तुमी एका मनाची आनी एका मोताची जावं. तुमचे मोदें संपूर्ण एकवट वचूं. तर म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमचे मोदें विवाद जातात म्हूण क्लोयच्या लोकां कडसून म्हाका कळून आयलां. हांव अशें सांगूंक सोदतां, तुमचे मदलो कोण कोण हांव पावलूचो, कोण कोण हांव आपोलोचो, कोण कोण हांव केफासाचो आनी कोण कोण हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटात. क्रिस्ताचे वांटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत कुर्सार मारलो कितें? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर क्रिस्तान म्हाका पवित्र स्नान दिवंक पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडलां. आनी तेंय जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय, ना तर क्रिस्ताच्या कुर्साक आनीक अर्तूच आसचो नासलो. देवाचे उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. जेजू देवाच्या राजवटकीची बरी खबर गाजयता आनी लोकां मदली सर तराची पिडा शिडा गुण करीत गेलो. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सम्मात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुवांक धन बंदेंत घाला म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिल्या गेलो. तो नाजरेतान रावलो ना,
बघा जाबुलोन आणि नप्तालीच्या गडी भितर गलिल्या सरोवरच्या वेळेर असलेल्या कफरनाहूम शारांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें, जाबुलोनाचो आनी नप्तालीचो गांव, दर्याक वयचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनबावताचे गलिलेया. काळोखान जियेला लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिल्या सरोवरचे वेळेन पाशार जातना दोग भावांक पेद्र म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरान ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणत आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंयच्यान मुखार वेतना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुआव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एका मासवार ते आपली जाळां सामा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणीत मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मदर तेरेसा आपल्या काळकदान उजवाडाक हाडलेल्या एका व्यक्तीचे दृश्टांत आमच्या मुखार अशें दवरता. ऑस्ट्रेलियांत ती थोड्या घरांक वेता आसतना त्या ऑस्ट्रेलियांत एक घर ल्हानशें काळोखान बुडलेलें तिका दिसलें. ती त्या घरा भितर गेली आनी घरा भितर वता आसतना एकलो प्रायस थंय न्हिदोन आसलो. आनी त्या घरांत इतलो चिकोल आनी मेळ्या आसलें की तें तिका बरें दिसोंक ना. ती तें क्लीन करूंक म्हणून लागता आसतना तो म्हणा लागलो, तुवें हें घर नितळ करचें नाका, म्हाका तुवें नितळ करची हांगा गरज ना, तुवें वचयत. पूण हाचें गण्य करिनासतना मदर तेरेसा तें सगळें घर सफाई करूंक लागली, नितळ करूंक लागली. आनी अशें आसता तिका जायतो वेळ लागलो. हेणे तेणें पळयतना वस्तुरांची मेळी रास, थंय पडदे पळयतना जन्लाचे ते उक्ते करूंक सही जायनात. आनी हे सगळे मेळ्या आशिल्ले वस्तू तिणें काण एका जाग्यार रास घाले. आनी सगळें काण नितळ नितळ करतना तिका एक लांप्याव या उजवाड दिवचो लांप्याव तिका दिसलो. पूण तो ते एका कोणशार पडोन आसलो. मात तेरेसान त्या मानेस्ताक विचारलें, कित्याक हो लांप्याव तूं पेटयनाय? आनी ताणें त्या वेळार म्हणलें उतरां, लांप्याव हांव कोणा खातीर पेटोवं? हांगा कोणूच म्हाका मेळोंक येनात, हांगा कोणूच म्हजे कडेन उलयनात. आनी अशें आसता तो लांप्याव थंयत पडोन उरला. तर मदर तेरेसा तेची परवानगी घेवन म्हणा लागली, हांवें तो लांप्याव पेटय येते. ताका तो म्हणा लागलो, कोणी म्हाका पळोवंक येती तर तुवें तो पेटय येत. आनी त्याच वेळा मदर तेरेसा म्हणा लागली, आस्तावन हर एका दिसा म्हजी दोगां भयण्यो तुज्या घरा येतालीं, तुजे सांगाता थोडो वेळ करसिताली आनी तुवें तांचे कडेन बऱ्यान उलयवेत. आनी तो लांप्याव तिणें पेटयलो, तिणें तो दवरलो. आनी हर एका दिसा म्हणल्या बरी दोगां जाणां सिस्टरां ताका मेळोंक येतालीं, ताचे कडेन उलयतालीं. क्रमेण थोडो लोकय ताचे लागीं येवंक सुरू जालो. हे दम भयणे येवचे पळोवन हेर लोकय थंय आयलो. आनी हो मनीस इतलो स्तब्ध जावन आसलो, आतां उलोवंक सुरू जालो, सगळे कडेन मेळोंक सुरू जालो. आनी अकरेक जायतो लोक ताचो अर्थ इश्ट मंत्रां जालीं. आनी अशें आसता ताणें सिस्टरांक एक दीस म्हळें, तुमी म्हाका जायतो सांगात दिला आनी तुमी येवची दिसान दीस म्हाका गरज दिसना, कित्याक म्हज्याकी चड गरज आसची कितलो की लोक आसा तांचे लागीं वचोन तांकांय थोडो उजवाड दिया.
मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, एका मनशाक उजवाड दिवन ताचे जिवन नांदान करता आसतना त्या मनशान आनी थोड्यांक उजवाड दिवच्याक त्या दम भयण्याक उलो दिल्लो आसा. आमच्या जिवनांत आज आमी पळयलें जाल्यार देवाचें उतर इतल्या आपुरबायतरान आमकां सांगता. तसो जावन आसा क्रिस्त आमचो उजवाड, आनी त्या क्रिस्ताक घेतिल्ली आमी उजवाडाची जाता आसतना आमी एकामेका सांगता एकवटान जिवोवच्याक पावलो आज आमकां वर्ते आपोवणें दिता. त्या वेळार आमी पावलोची, आमी आपोलोची म्हणून जायते पंगड आसले. ह्या वेळा सान पावल एकवटान जियोवंक तांकां आपोवणें दिता. आज आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचो उजवाड जावन आसा तेंचं देवाचें उतर. देवाचें उतर आमी वाचतना, तें आमी समजून घेतना आनी तें उतर आमच्या जिवनांत जिरयतना आनी तें उतर आमच्या जिवनांत आमी हेरां सांगता वांटून घेतना आमी उजवाडाची जाता. उजवाड दिता तें उतर कित्याक तें उतर इतल्या आपुरबायेचें की तें जिवाळ आनी क्रियात्मक. आनी तें उतर खंय सक्कडी आमी वापरता गी थंय नानंत तरेची बदलावण जाता. कशें मदत तेरेजा वचोन त्या मनशाच्या घरांत तो दिवो पेटयलो उपरांत ताचे थंय बदलावण जाली की तशेंच आमच्या जिवनांत तसली बदलावण जावच्याक आमी जिवाळ आनी आपुरबायेचें सकत दिवचें देवाचें उतर वाचया. हर एका दिसा आमी इतलें जाल्यार मोगाची भुरगीं आमी जातल्या, एकवटान आमी भरतल्या, एकामेकाच्या मोगांत मात्र न्ही एकामेकाच्या सेवेंत आमी भागीदार जातल्या. आनी असलें वर्तें उतर देवान आमकां दिल्लें तें आमी घेवया. उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आमचें मेट तेंक्या आनी त्या द्वारे आमी हर एकल्याच्या जिवनांत प्रकाश भरीत जावया. आमेन. आमी आमचो बाबार्थ एका निजा देवा थंय उसारता आसतना देवाचें वर्तेपण सदांच आमच्या जिवनांत जावच्याक आमी मागया आनी त्या प्रमाणे आमचो बाबार्थ एका निजा देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदेदार बाप तो सर्ग आनी प्रितिमेचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जजमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातावन निप जाला. देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत 5 पिलतकाल ताका कुर्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दंड तरी स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी उबारता आसतना देवाच्या उतराच्या उजवाडांत चलचे आमचे हर एकल्याचे आपोवणें. तें आपोवणें जिवितान पाळोवंक देवाचे कृपेची आमकां गरज आसा. तर आज आमी मागया पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यां पासत तशेंच राजकीय फुडाऱ्यां पासत पिडेशिडेन कश्ट दिल्या हर एकल्या पासत सर भुरग्यां आनी युवा जाणां पासत हर एकल्यांनी देवाच्या उतराची परगटणी करच्याक तांच्या जिवितांत ती विंसवण करून बऱ्या तरान तें उतर वापरच्याक आनी त्या उतराची गोडसाण सांगच्याक तस समी आमकां पावो करून दी. आमच्या जिवनांत दरवस्त मापान देवाच्या उतराचो प्रयोग करूंक आनी त्या उतरा मारिपात आमी जियोन सुफळ जावच्याक आमची जिणी आनी सदांच फळां बरीत करूंक जाय जाली सर कृपा तो आमकां दिवं दी.
पण आम्ही मागता असताना हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. भयणी बापाक बेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे वोंपो जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान वेंगूंक जीवित सोडो जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशेन दिता सगळ्यांच मुझे बापाक वोमता जेजू मागता कुशेन दिता सगळ्यांच मुझे बापाक वोमता. म्हज्या मोगाच्या बाबेणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदे दाद्या बापा मानतात असले जामणो मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा ही भेटवणी आमी तुका करता कलत्या काळजान बरा मनान तुज्या लागीं आयल्या आमकां एका परबाची नितळणी मळकणीक जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि सस्नाच्या देवा सरकळे आणि सत्य आमी तुका देन वाचोवंक फावो ओ कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्या आसो तुज्या वर्त्या मोगान तांच्या उदारगते खातीर आनी तांच्या सोडणे खातीर आनी तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या क्लास पुत्या संवसारांत दान दिलोय. ताणें आपल्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जन्म वरवीं नव्या जिविताची वाट आमकां उक्ती केली. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन सस दळबार निरंतर गायतात ते मुखार. दळबारांचो सर्वेस पोतू पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तू पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णी कराचें रगत, पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purgatory too young. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. अपाजेच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव. अडो जिविताचो उंडा आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव. आनी जेचे कोडान रगत सेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या प्रितीमेचेर विस्तारले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बग्यान बाबा सर, आमच्या गोळी बाबा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोवस्तो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागताव. आमकां सगळ्यांक तुज्या उजवाडाची भुरगीं कर. तुज्या मोगांत आनी मायपासान एकवटान जियोंक आमकां पावो कर. हांव मेरे देवाचे मागीर संगती बग्यान दमदत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस साम फ्रांसीस, साम पाद्रे पियो, साम आंतोनी, साम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सम्यान मोगाचें प्रार्थना आमकां शिकयलां. एक कुटुंबाचे संदे जावन सांगता आमी तें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेच परस सर वायटांतली आमकां निवार. दाय करून जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळदीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक.
आमेन. समेची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुये आसो. माय मोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कोण आमची काकळूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कोण आमची काकळूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ मग इच्छा बाबडीना पळे आमचो स्वामी जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी बोरे पोळा कशी नियाळतेल्या तुझो गणित मोल कसो म्हण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुझे उखादोन्या कशे बाळयतेल्या सर्गानी संसार ही तुझी नावला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दानशूर हातानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सोसना गायता तुझी मोहिमा. उजवाड जावन आसलो जेजू आमच्या मदगात येवन आमचे वेळ तो उजवाड प्रकाशलो आमी हेरांक उजवाड जावच्याक. प्रार्थया सर्पदेदार आमच्या मोळाच्या बापा तुज्या वर्ते आत्मे कणान तुवें आमकां पसलाय. हे काण आमच्या एकवटाचे संकेत जावन सदां तुज्या सेवेंत आमी मेते जावन एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी तुका खरें सक्सीच आमकां निर्मी
ह्या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे असू आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ख्रिस्ताच्या उजवाडान सदांच सोलोनो मोगाची आणि एकवटाची मैपसाची भुरगीं जावची आखी वसोन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काकुतीन बोरलेले राणे तू सर्गा संसाराचे सोदान सामच्या मोगान लासलेले सांडू नाका माय मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित्र खालसा भुरग्यां तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमेन.